दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. ताजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक आमी दोगी सजारा कार्याक मोगासो स्वागत. आमी दोगी सजारा रिलोडेड हे सीजन आरंभ करणं लगभग 1 वर्ष जाते आयल्या आणि थोड्याच हप्त्यांनी आमी आमचे 1 वर्स संपयता. आज 48 एपिसोड आमी हांगासर प्रसार करते आसा आणि फाटल्या ह्या सगळ्या वर्सां आमच्या वीक्षकांनी विशेष आमकां सहकार दिल्लो आसा. जायत्यांनी आमकां फोनाद्वारे आमच्या ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जाल्लें आसा. त्या भायर आमकां जायत्या वीक्षकांनी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या ह्या एपिसोड्सांक कोंकणी भाशेची, कोंकणी समुदायाची, कोंकणी संस्कृतीची सवालां ती आमकां धाडिल्ली आसात आणि जायतीं सवालां आमी आमच्या कोऑर्डिनेटर प्रवीणान ती विसरून कान परत वीक्षकांक विचारली आसात. सो एक आमचो मेळावो म्हणयेत आमी दोगी शेजारा म्हणटा आसतना आमी केवळ हांगा जावन बसून मात्र न्हय, बगर तुमच्या घरांनी तुमी थंयसर टीव्ही मुखार बसता आसतना तुमचे सांगाता तुमचे लागीं संवाद करची एक अप्रूप संदी जावन ही आमी मांडून घेतिल्ली आसा. आणि आमच्या ह्या कार्याक आमकां व्हडा मापान तेंको दिल्ले आसात. युनिटी हेल्थ केअर, तशेंच मानस वॉटर पार्क, लाकेनी केक हाऊस आसा, वी टेक आसा, आयडियल चिकन आसा, तशेंच रेक्सिन सेंटर. ह्या भायर आमकां आमच्या कोंकणी पत्रांनी विशेष रितीन सहकार दिल्लो आसा. नामान बाळोक जेजू म्हयन्याले आमच्या सांगाता आसा. हेर एका हप्त्यांत आमच्या एका विजेताक ते वर्गणी थंयसर ते पावीत करतात. ताचे उपरांत दैवीक अमृत म्हयन्याले आमच्या सांगाता आसा. तांचे तावणी आमी हांगासर विजेतांक वर्गणी दिवची आसता. आणि राखणो हप्ताले आयले वर्स आमच्या ह्या एपिसोडाक राखणो हप्ताले जॉयन जाल्लें आसा. आणि हर एका हप्त्यांत एका विन्नराक आमी राखणोची 1 वर्साची वर्गणी आमी इनाम जावन दिते आसा. तशेंच उजवाड पंधराळे आमकां सपोर्ट करते आसा, आमकां सहकार दिते आसा. आमचो संदेश म्हयन्याले आमकां सहकार दिते आसा. आणि फ्लाविया टिचर फ्लाविया अबकर्क पुत्तूर हिसो बूक आमी एक इनाम जावन दिते आसा आणि ती आमकां ह्या कार्याक विशेष रितीन सहकार दिते आसा. सेवक म्हयन्याले ह्या पत्रातावणी 1 वर्साची वर्गणी आमकां हांगासर मेळटा. अशें विविध रितीनी एकामेका सहकार संबंध दवरून आमी लगभग हे सीझन 1 वर्साचे आतां अखेरेच्या हंताक आसा आणि थोड्याच 2 या 3 अंक्यांनी आमी 50 म्हळ्यार आज 48 2 अंक्यांनीच आमी 50 एपिसोड संपूर्ण करतलो. आणि 50 एपिसोड विशेष एक कार्यक्रम हांगासर सादर जातले. ताचे विशीं मुखल्या दिसांनी आमचो कार्यनिर्वाहक आमचो होस्ट अविनाश तुमकां हांगासर विशेष माहिती दितलो. आज तो एका तुर्ताच्या कार्या निमती गेल्लो जाल्ल्यान आज परत म्हाका ती संदी आयल्या आयचें हें कार्य चलोवन व्हरचे खातीर. ओके, आतां तुमकां सर्वांक आतुराय आसा आज खंयचो विशय ह्या कार्याक विंचला म्हणून. आज आमचो विशय आसा कोंकणी उतरांची गिरेस्तकाय. कोंकणी उतरां म्हणटा आसतना आमी सगळो लोक कोंकणी समुदाय कोंकणी भास उलयता. कोंकणी भास, कोंकणी मायभास म्हणल्यार एका कॉन्सेप्टाचेर, एका परिकल्पनेचेर आमचो समुदाय उबो जाल्लो आसा. आणि सगळ्या ह्या प्रदेशांत करावळीच्या कर्नाटका करावळीच्या प्रदेशांत तशेंच गोंयांत ह्या कोंकण करावली म्हणटा, कोंकण करावली म्हणचे आसा. म्हळ्यार कोंकणी लोक ह्या करावळींत जियेता आसा. लगभग कासरगोड म्हणसर आसा. आणि व्हड्या संख्येन लोक आसता आसतना उतरांनी, शब्दांनी, वाक्य रचनात आणि बोलयेंत थंयसर हांगासर थोडी बदलावण जाल्यार आमी सगळे कोंकणी
कोंकणी लोक कोंकणी म्हणल्या बंदऱ्या काळ सांगता येते असावं आणि ह्या एका विशयाचेर आज आमी आमचो हो एपिसोड हांगासर सोलोवन व्हरतले कोंकणी उतरांची गस्त काय तर आता आयच्या एपिसोडाचे पयलें सवाल कितें म्हूण आतां आमी पळोवन येवया पळय पयलें सवाल थंयसर टी व्ही स्क्रिनीचेर दिसते आसा मासलेची कवळां कुब्याची शिंपी तर कासवाची कितें मासलेक कवळां असतात आमी सगळ्यात कळटा आमकां कळीत आसा मासलेची कवळां कुब्याची शिंपी तर कासवाची कितें थंयसर 4 ऑप्शन्स आसतात आन्सर्साचे 4 तुमकां जाप दिवंक 4 ऑप्शन्स थंयसर आसात कर्ल सर्ल कवळां कट्टी आता आमच्या मध्ये आमचो एक संपर्कार एक कॉलर आसा हॅलो डॉरिन विजय आसा डॉरिन बाई नमस्कार नमस्कार डॉरिन विजय तूं सदां कॉल करता हर एक हप्त्यान हांव घरा बसून हर एक हप्त्यांत तुवें कॉल करचें आयकता आसता वय एक एक थोडे फावटी डॉरिन विजय म्हणून प्राइजा डॉरा मेळिल्ली विजय म्हणून करताय नाही गे? देखना पळय थोडे फावटी डॉरा विजय म्हणून करताय थोडे फावटी डॉरिन विजय म्हणून करताय दोन नाव दोन्ही नाव पळयतात वय तुका दोन्ही नांवान मोगान आपयतात सो खुशी आमकां तूं एक आमची एक व्हड अभिमानी आनी निरंतर आमच्या संपर्काचेर आसताय तुका ह्या पयले इनाम पण मेळ्ळा की ना येदो इनाम मेळोना म्हळ्यार कोरोना टायमार मेळिल्ले कोरोना टायमार मेळ्ळे ते आमचे सीजन ते हाच्या पयलींचे सीजन आसले पूण तुवें सारकी जाप दिल्ली आसा की तुज्या ह्या एपिसोडांनी ह्या वर्साच्या सीजनांत तुवें हय सारकी जाप दिल्ली आसा आनी तुजें नांव लक्की बावलाक गेल्लें आसा पूण तुका म्हळ्यार अदृश्ट जावन तूं येवंक ना आनी तुका इनाम जिखोवंक साथ जावना सो आज एक आमी जाता की ना म्हणून एक परत एक पटी काल म्हणटात आमचे भाग्य परीक्षा म्हणटात पळय अदृश्ट परीक्षा करया सो जाप कितें म्हणटाय ऑप्शन डी कट्टी कट्टी म्हणटाय गे वय कट्टी म्हणटात न्ही गे मासलेची कवळां कुब्याची शिंपी तर कासवाची कितें म्हणटाना तुजें आन्सर आसा कट्टी म्हणून न्ही गे कासवाचें कट्टे हय कासवाचे कट्टी म्हणटा ताका न्ही गे आमकां करेक्ट सारकी जाप कितें म्हणून गोत ना कित्याक म्हळ्यार आखरेक जाप थंयसर प्रायवेट सर धरता आसतना आमकां तें कळचें ताणें थंयसर तो डिस्प्ले करता आसतना सो पळय कशें जाता म्हणून ओके देव बरें कर केल रे कोण सांगताय गे नांव सांगताय की रॉकी गे रॉकी केल रे रॉकी तुमी कितें करता आसात आनी रिटायर्ड गे काल काम करता रिटायर्ड म्हळ्यार कशें तुमी आम्ही काम करतो पहिले प्रसंग काम करतो होय गे आता रिटायर्ड लाईफ आणि प्रकाशन घरा आणि टीव्ही आणि पळोवची की असं असतं बरं कोंकणी कार्यक्रम दायज वर्ल्ड टीव्हीचेर येते असतात सोमार तावणू शुक्रार म्हणसर हर एका राती 9 वरांक म्हणजे आमचो प्रायम टायम म्हणटा हांव या प्रायम टायमार दायज वर्ल्ड टीव्ही कोंकणी कार्य प्रसार करते आसा आणि त्या पैकी एक जावन आसा बुधवाराचे आमी दोगी शेजारा न्ही गे हाचे पयलीं तुमी आमकां कॉल केल्ले आसा की उलो केल्लो आसा की मेळना न्ही आमकां म्हळ्यार आमच्यो लायन इतल्यो बिजी आसता की आमकां म्हळ्यार व्हड संख्येचो एक अभिमानी आसा वीक्षक वर्ग आसा सो हर एकलो तुका ट्राय करते आसता आसतना थोडे फावटी कॉल लागचें काल म्हणटात ते लागिल्ल्यांक ते बागी म्हणयात न्ही गे आज तूं बागी जालाय रॉकी कलराय जाप कितें म्हण सांग पळय जाप जाप डी किसी डी कट्टी म्हणटाय गे अच्छा पहिले डोरीन बँड म्हणलें तें जाप आयकून तुवें म्हणचें की न्ही तुका कळीत आसा तें वय गे मागीर सूख जाल्यार सुसुरे बगीचे पडात करेक्ट एक पटी चिंत इसार लागीं तें घरा कोणाक लागीं गोत्ता गे तुका ओके कट्टी म्हणटाय देव बरें करूं अले आंबे बलतावणू जास्मिन गे पयले पटी कॉल करचें गे तुवें ना सेकंड बोटी म्हळ्यार हाच्या पयलें केदां केलें कितल्या तेंपा पयलें लायक 1 मंथ पयले की 1 मंथ पयलें केलें पूण नेक्स्ट टायम तुका कॉल मेळ्ळो जाल्यार फाटी 1 मंथ राखचें पडलें न्ही म्हळ्यार तितलें तुवें एक हांव चिंता 2 उद्देश आसले तुजे एक दुसऱ्यांक अवकाश कर दिवचो ना तर तुका फोन लागना करेक्ट न्ही गे वय कितें करता आसा जास्मिन तूं हांव डिग्री करना डिग्री खंयच्या कॉलेजींत मिलाग्रीस मिलाग्रीस कोडयाल न्ही गे वय तुमची एग्जाम आनी परत जाली गी
वय फर्स्ट सेम जाली आणि सेकंड सेम आसा आमकां. वय सेकंड सेम आसा तुमकां मध्ये वेकेशन कशें आता समर आता वेकेशन कशें खंयच्या टायमार आमकां आतां कॉलेज आसा. आसा न्ही कित्याक म्हळ्यार पयलें वय. एक 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 कॅरिक्युलम एक अकॅडमीक सिस्टम प्रकार देगीच्या दिसांनी गिमेच्या दिसांनी पक्का तें कॉलेजीक आसूं दी इस्कॉलाक आसूं दी एक रजा म्हण आसताली ताचे उपरांत वय, वय. सगळ्या शिक्षण संस्थांक एकाच वेळार परत इस्कॉल उक्तें जातलें इस्कॉल ह्या शिक्षण संस्थेक उक्तें जातलें पूण आतां आमची न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आसा ताचे उपरांत स्थलीय आमची युनिवर्सिटी आसात तांच्या आडलते प्रकार तांच्या रुली रेग्रा प्रकार थोडे फावटी आतां रजे मेळचे पाठी मुखार जाते आसता आनी एग्जामांची डेटी पाठी मुखार जाते आसता न्ही गे वय वय एका कॉलेजीक रजा आसल्यार दुसऱ्या एका कॉलेजीक एग्जाम आसता न्ही गे वय. वय कितेंय जावन दी आतां जाप कितें म्हणटाय डी डी म्हणटाय गे वय. म्हळ्यार तुवें तें कन्फर्म केल्लें बरी वय आमगेर कासव आसलो फर्स्ट तशें कासव आल्लो मात म्हाका केलें. कासव घरांत पश्च्यानी बरयल्लें काल म्हणटात आमचे अरण्य अधिकारीचे पर आसात पळय पोसिनांच. क्वेश्चन गे तेणें गेल्लो गी पास जाल्लो गी वय वय ओके कितलो व्हडलो आसलो कितले व्हडलो आसलो की धाकटो आसलो ओडलो आसलो. वय गे सडाव तूं तोट आनी आसले कडेन उदक आसले कडेन वय बांयत आसात. वय बांय आसले कडेन तळी आसचे कडेन वय. सडावत कासव आसतात आनी कासव पोलोवन आसच्यांक वळख आसच्यांक कितें म्हणून कळीत आसा न्ही गे वय. ओके देव बरें करूं जास्मीन ओके ओके. देव बरें करूं मुकलो उलो हॅलो आमी बोलता आनी एक आमकां उलो आसा हॅलो हॅलो रॉणी गी जॉनी जॉनी मेंबर. जॉनी आप तूं एक हर एका हप्त्यांत आमकां कॉल करता हांव घरा बसून आयकत आसता वय 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 काय करते आमचे रिटायर्ड घरात बसून पळोवन टेक्नीक सांग म्हाका फोन लागचे टेक्नीक सांग म्हाका काही ना ट्राय करून जातो 2 नंबर असतात पहिल्यान घालून धरले असतात हा हा त्यांच्या एक लाईन म्हटल्यावर ट्राय करते हा दमचंच न्ही गे इनामा मेळिल्ले आसा तो डेप्टी मेळना तो डेप्टी मेळना काल वय, करते ते सगळ्यांचे चान्स इनाम मेळचे की विशेष जावन एक फावटी उलया म्हणून बघचें आसा पळय ते विशेष दादूच दिता न्ही गे आम्ही बुधवाराचे लागते 9 वरां केदार जातात घेऊन वय घरा कोण आसात रोण्याब घरा जॉनी जॉनी जॉन्याम म्हणजे यजमान आणि म्हजो पोत चेरको तुवें घरी घरी अशें फोंडां करता आसतना ती म्हणना की आज म्हळ्यार आज पूण एक करेक्ट बसून एक टी व्ही आयक तूं टी व्ही पळय तूं कितें सांगतात आयक कळ्ळां एक एका 2 महिने उपरांत करी तशें म्हणटात की तुका ते काय करते आमकां एक सवय जावन गेल्या एक रोज न्ही की होय बरं नुसतं सवाल आन्सर करता सांगा चौकत बसले करेक्ट करेक्ट दुसऱ्यान आन्सर दितना आमकां तें सोसूंक जायना न्ही एक फावटी हांव एक इना मेळना जाल्यार आन्सर एक सांगल्यार एक हे मेळटा लाईन मेळली म्हणून एक संतोष वय तुमच्या तसले अभिमानी आसात पळय ते आमचे बॉलमणी आहेत तुमचे तो सहकार तुमी निरंतर रितीन आमचेर संपर्कार आसचे आसा पळय ते आमकां विशेष दादूसकायची गजाल आतां जॉन आन्सर कितें म्हणून सांगताय जाप कितें म्हणून सांगताय आमच्या डी कट्टी कट्टी तुवें कासो पळयलो आसतलो तर कसं आसा आमी हडल्यान असते ना मेंबर आम्ही बोलतले कासो वयले चड आसात आतां जास्मिन आनी आमी कॉल केले बाय असतात वय तळे न्हंय आनी प्रस्ताद वय न्ही गे वय तशें थंयसर हें काल्यार म्हणटात कासो तुमकां पळोवंक मेळटात वय ओके देव बरें करूं. मस्त उणें जाल्यार पयलीं तितलें नांत जाल्यार मेळटात वय संत आरोवण गेल्या ताची ओके मेळटले पळय आतां मुखल्या एक कॉलर आमी अवकाश करून दिया देव बरें करूं. देव बरें करूं. हॅलो अल्लीपादे तावणू आमचो एक संपर्क एक व्यक्ती आमचे संपर्काचेर आसा हॅलो हॅलो अल्लीपादे कोण अल्लीपादे तावणू स्वीडल स्वीडल अल्लीपादे स्वीडल कितें करताय आसाय बीकॉम शिकोवन आसा बीकॉम खंय शिकताय तूं एडमिशन एडमिशन शिकताय गे आतां कशें तुका एग्जाम काय आसा गी एग्जाम जावन आसा तुका जावनच आसा जास्मिनाक आंबेंबाळची ताची एग्जाम जाली फर्स्ट सेम तुका एग्जाम जाता आसा न्ही गे वय तुवें सवाल टी व्ही स्क्रिनाचेर पळयला आसतलें वय मासलेची कोवळां कुब्याची शिंपी तर कासवाची कितें जाप कितें म्हणटाय ऑप्शन डी कासवाची कट्टी कासवाची कट्टी म्हणटाय गे वय वय अल्लीपाद तिशीन सडावत तळी आसात तोटां आसात गाद्या आसात सो कासव सडावत पळोवंक मेळटात न्ही गे वय 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 अल्लीपादे तावणू आमकां एक विशेष दादूसकाची गजाल म्हळ्यार अल्लीपादे आशा मोरास म्हूण आसा आनी सीमा म्हूण आसा आमची काय म्हणटात एक प्रख्यात काय म्हणटात संगीतकारा ती गावपी न्हय वळख आसा गी ना 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 गी ओके ती तुमच्या गांवची आमच्या दायजी व्हडली रियलिटी शोंत ती आमकां म्हणटात सेमी फायनल
उतरून फायनलाक येवन थंयसर ती विजेत जाल्लीं आसात विशेष रितीन तांकां अंगीकार मेळ्ळो आसा तुमच्याच गांवचे अभिमान तुमकां वय न्ही गे वय वय आतां तुजें आन्सर कालें म्हणलें तुवें ऑप्शन डी ऑप्शन डी आन्सर सांगता आन्सर डी म्हळ्यार जायना कासवाची कट्टी कासवाची कट्टी देव बरें करूं स्विडल आ, ओके उलयते आमकां वेळ पाशार जाल्लो कळोंक ना आतां आमी हर एका हप्त्यांत एक हप्त्याचे सवाल म्हणून हांगासर विचारते आसा तर ह्या हप्त्याचे सवाल कितें म्हणलें पळोवन घेवया वय सवाल अशें आसा स्क्रिनाचेर माडयेची भिंगारी माडाचो कोंब तर इंदाचें कितें माडयेची भिंगारी माडाचो कोंब तर इंदाची कितें 4 ऑप्शन आसात सोरो सोवरी रूख ताळे हाका सारकी जाप तुमी आमचे थंयसर वॉट्सअप नंबर आसा 9380043073 हाका तुमी तुमची सारकी जाप हांगासर तुर्तान धाडची पयल्या अवसरांत म्हळ्यार पयल्या भागांत हांवें सवाल विचारलें आसा मासलेची कवळां खुब्याची शिंपी तर कासवाची कितें म्हणून विचारलें आसा आनी सडावत कॉल केल्ल्या सगळ्यांनी सारकी जाप दिल्ली आसा आनी जाप आसा ती TV स्क्रिनाचेर आमच्या विक्षका खातीर एक फावटी पळोवन येवया वय थंयसर जाप आसा कट्टी म्हणून कासवाची कट्टी म्हणटात म्हळ्यार कासव आसता कासवाच्या वयर शिल्ड म्हणले बरी ही कट्टी आसता आनी मस्त घट आसता ही आनी सडावत कासव पळयल्ल्यांक कासव आपडिल्ल्यांक ही कळीत आसा पूण सडावत आतांच्या पिळगेक आतां जेनझी म्हणटा जेनझी म्हणच्यांक कासव आनी हें पळोवंक मेळचें तांकां तें आपुडूंक मेळचें बाग मस्त उण्यान प्रत्येक जाण सिटींत आसल्यांक तें बाग मस्त उणें आसा पूण कासवाची कट्टी सडावत आमकां पळोवंक मेळटा आनी आमकां ती कळीत आसा आनी आदल्या हप्त्यांत आमी एक सवाल विचारलें आसा हप्त्याचे सवाल जावन ताची जाप कितें म्हण आतां आमी पळोवन येवया वय आदल्या हप्त्यांत विचारलें सवाल आसा हांव जिबेन चलतां झाडांची अंकरी जाता मीठ खेल्यार मोरता तर हांव कोण हांव जिबेन चलतां झाडांची अंकरी जाता मीठ खेल्यार मोरता तर हांव कोण हाका सारकी जाप आसा पिकूळ पिकूळ आमी थोड्या प्रदेशांनी ताका बुलबुडी म्हणचे आसा पूण पिकूळ सारकी जाप सो जायत्या जाणांनी ह्या सवालाक सारकी जाप आमकां धाडिल्ली आसा त्या पैकी फ्लोरा डिसोजा कलमाडी हिका नामण बळक जेजूची वर्गणी मेळटा एका वर्साची सलोमी हिका दैविक पत्राची वर्गणी मेळटा फ्लाविया डिसोजा मणियूर उडपी हिका राखणो हप्त्याची एका वर्साची वर्गणी इनाम जावन मेळटा तशेंच उजवाड पंदराळे हाची एका वर्साची वर्गणी नवीन रोज बेंदूर हाका मेळटा आसा आनी आमचो संदेश म्हयन्याळे हाची एका वर्साची वर्गणी शालेट मुडबिद्रे हिका लाभता आनी फ्लाविया टिचर असो बूक आसा रेगिस्तानांतलें फूल हो हें इनाम जावन मेळटा आसा सिंथिया पिरेरा सुरतकाल हिका ताचे उपरांत म्हजोच एक मोठव्या काणी असो बूक आसा किमू हें इनाम जावन मेळटा जॅनेट डिसोजा निर्मार्गा आनी अखेरेक सेवाक म्हयनाले हाची एका वर्साची वर्गणी इनाम जावन मेळटा आसा डिलॉन रॉड्रिगस होन्नावर पयस जावन हांव चिंता तिणें हांगासर ह्या स्पर्धांत भाग घेतलें आसा ताका सेवाक म्हयन्याले एका वर्साची वर्गणी मेळटा सो ह्या हप्त्याच्या सवालाक जापी धाडिल्ल्या सर आमच्या विक्षकाक हांव देबरकर म्हणटा मुखल्या दिसांनी म्हळ्यार ह्या हप्त्यांत हप्त्याचे सवाल आसा ह्या हप्त्यांनी तुमी तुमकां सारकी जाप कळीत आसा जाल्यार तुमी आमच्या त्या वॉट्सअप नंबराक धाडचें इतलें म्हणटा आसतना आनी आतां आयच्या दुसऱ्या भागाचे दुसरें सवाल कितें म्हूण पळोवन येवचो एक संदर्भ सो TV स्क्रिनाचेर आतां आयचें दुसरें सवाल अशें आसा कापयेचो बुडकुलो सोऱ्याचो ग्लास तर सुरेची कितें कापयेचो बुडकुलो सोऱ्याचो ग्लास तर सुरेची कितें जाप 4 ऑप्शन थंयसर आसात मुट्टी मालती गोबलो आनी कॉप पयलो संपर्क आमचे मदें आसा हॅलो उडपी तावन लॉरेन्स आसा लॉरेन्स हर एक हप्त्यांत आमकां कॉल करता आमचो एक रेग्युलर कॉलर हॅलो लॉरेन्स साहेब नमस्कार नमस्कार कसो आसाय बरोबर सर वय तुका हर एक फावटी हांगासर कॉल करता आसतना मेळचो अविनाश न्ही गी ना लॉरेन्स वय आनी तुका हांगासर अँकर आसचो निरूपक आसचो अविनाश आज निरूपक बदलला
पूण होय सर लॉरेन्स साबण आजही कॉल केला नाही गी होय वय कितें करता आसा घरांत ना आमी घरात सर घरा आसता गी आता कठीण दगेचे दीस न्ही गी होय कशें सोसूंक आसा जायना तुमचे थंय दग कशें आसा उडपी त्या प्रदेशांत सोसूंक जायना सोसूंक जायना न्ही गी म्हाका चिंता वर्स गेल्ले बरीस वर्सां पासट जाल्ले बरीस हवामान वैपरीत्य म्हणटात पळय होय सो दगीचे दीस म्हळ्यार दगीची ती दाव आसा पळय सट्टे येता न्ही गी होय होय वय सट्टे आसा आनी पूण आमी कितें करचें आमकां सोसून व्हरचें पडटा पूण त्याच ताका म्हणटा ताका पुराक म्हणले बरी आमी आमकां एक जागवणी आसा चळी घाला मळे घाला शेके घाला वय सेके घाला पूण आमकां एक जागवणी आसा आमी खंयगी आमच्या प्रकृतीक अन्याय करते आसा त्या अन्याय केल्ल्यान प्रकृती आमकां फाटी रिटर्न असली शिक्षा दिते आसा म्हणून म्हळ्यार आमी रूख झाडां कातरते आसा आमचे सगळे शहर आमचे भोंवतणीचो परिसर कॉन्क्रीट जाते आसा न्ही गे होय 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 वय आतां आयचो एपिसोड तुका तसो काय म्हणटात सब्जेक्ट कितें म्हणून कळ्ळो आसतलो कोंकणी उतरांची गिरेस्तकाय होय सर आणि उडपी मँगलोरू या इशीन कासरगोड पावतना या उडपी तशीन मुखार पावून बांदूर बडकल होन्नावर तशीन पावता आसतना हर एक प्रदेशांनी कोंकणी लोकांन उलोवच्या भाशेंत तांणी वापरचे उतरांत थोडी बदलावण आसता न्ही गे होय होय आसा 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 आसता आतां उडपीकार आनी तुमी उलोवची ती बोली आसा पळय ती मंगलोरचे बोलये येता वेगळी आसा होय वय सो शब्दी तशे तरेपटी मंगलोरांत वापरचे तुमी ते तुमचो अर्थ थंय दुसरोचो जावंक पावता न्ही गे होय 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 आसा वय पूण आमकां एक काय म्हणटात एक सांगाता एक राजी संदर्भांत काडले बरी आज सवाल आसचे आमी एक सवाल ताका सगळ्या कोंकणी समुदाय तर्फे एक जाप होय वय तोडेपटी अर्थ थंय तिशनिशीन जावंक पुरो न्ही गे होय होय आतां सवाल कितें म्हण आतां स्क्रिनाचेर एक पटी पळोवन येवया गे आमचे सर कापयेचो बडकलो सोऱ्याचो ग्लास तर सुरेची कितें जाप कितें ऑप्शन ए मुट्टी मुट्टी म्हणटाय गे होय होय वय मुट्टी आसा मालती आसा गोबलो आसा कॉप आसा होय वय तूं हे ऑप्शन एक काय म्हणटात तांतू टिकलाय तूं होय मुट्टी वय जावन दी देव बरें करूं लॉरेन्स आज जाय थँक्यू ओके वय कोंकणी भासाची उतरां भाशेंतली उतरां ही हांवें सांगले बरीच सडावत आमी सांगची आसा आमच्या ह्या कोंकणांत जायत्यो न्हंयो आसात आनी हर एक न्हंय उतरतना म्हळ्यार न्हंयची एक तड उतरतेस कोंकणी भाशेच्या बोलयेंत कोंकणी शब्दांनी आनी कोंकणीच्या व्याकरणांत थंय हांगा थोडी बदलावण आमकां पळोवंक मेळटा त्या भायर आमी कोंकणींत आपुट्ट कोंकणी म्हणटा पूण आपुट्ट कोंकणी म्हणणे जायत्या भासांचे शब्द आमच्या कोंकणी भाशेंत मिसळून आसले आसात आमी ते आमचे लक्षली भासो आमकां कळीत आसात कन्नड आसा हांगासर तुळू आसा आनी बिहारी आसा हें सोडया पयशिल्ल्या अरेबीक भाशेंतावण सयत जायते शब्द आमच्या कोंकणींत घुसुल्ले आसात आतां आमी कायदो म्हणटा कायदो पयसाब्याचो कायदो या सरकाराचो कायदो हो कायदो म्हणलो शब्द आसा पळय हो शब्द कायदो अरबी भाशेंत हो शब्द आसा खबर म्हणलो एक शब्द आमी कोंकणींत वापरता आनी खबर अरबी भाशेंत खबर्स म्हणलो एक शब्द आसा आनी अर्थी सेम थंयसरी खबर म्हळ्यार माहिती दिवची आमी एक तिलसोणी दिवची खबर दिवची वर्दी पटोवची हाका अर्थ अरबी ती सेम कोंकणी पावतना सेम जाता आतां जाप म्हणल्यार जवाब या शब्दाचो काय म्हणटात एक 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 विरगळायिल्लें रूप जावन जाप म्हणल्या शब्दाक आमी परिगणीत केल्ले आसा दर्जो अरब्यांत दर्जा म्हणून एक शब्द आसा आनी अशे एकामेका शब्द भाशेंत पुराक जावन आसात आनी हांगाचे शब्द थंयसर आसतात थंयचे शब्द हांगासर आसतात एक आमचो व्युवर आमच्या संपर्कार आसा हॅलो जसिंता हॅलो जसिंता बाय हॅलो आयकता गे वय आयकता वय तुम्ही जसिंता कळटा म्हणून सांगला तर बरें आसलें कुडशें करता म्हण गे वय हांव कुलशें करता जाप कितें म्हण सांगा म्हाका सुरेची मुट्टी म्हणटा आसता गे आतां मुट्टी म्हणटा आसतना म्हाका एक उडास येता म्हजो गांव कासरगोड बेळा आनी आमकां सडावत काय म्हणटात मल्याळम भाशेचो प्रभाव आमच्या बोलयेचेर आमी उलोवच्या भाशेचेर आसा आनी सर मुट्टी म्हणटा आसतना म्हाका उडास येवचो आमी सुत्तें आसा पळय सुत्तें की आमच्या गांवांत मुट्टी म्हणटा
सुत्याक आमी सुत्ते सुत्ती म्हणटात पळय सुत्ते सुतें हाका आमी मुट्टी म्हणचे आसता. आणि कोंकणींत हांगासर पावता आसतना हो हो शब्द एका दुसऱ्याच एका अर्थान हांगासर वापरतात. आणि तुवें जाप दिल्ली आसा मुट्टी म्हणून ती सारकी की ना की म्हणून उपरांत पळया. देव बरें करूं जसिंदाबाई. देव बरें करूं. हय वय हांवें सांगलें तुला सांगिल्लें जायते शब्द आमचे दुसऱ्या भासांनी आसात आनी दुसरे शब्द दुसऱ्या भासांचे शब्द आमच्या कोंकणी भासांनी आमकां पळोवंक मेळटा. म्हाका सडावत आसचे थोडे शब्द आमी उसाचे आसता. मुलाकात मुलाकात सडावत आमचे उर्दू लोक मुलाकात म्हणलो शब्द संवाद या उलोवप उलोवणें हाका मुलाकात म्हणलो शब्द वापरता आसता. आनी कोंकणीन ती आमी मुलाकात म्हणलो शब्द वापरते आसा. त्याच प्रमाणे बोली हांवें सांगलें व्यत्यास जाता. हर एका प्रदेशांत एक न्हंय वळटा आनी न्हंये उपरांत थंयसर बोली बदलता म्हणलें. पूण हाचो विवार मुखल्या संदर्भाने आमी हांगासर सविस्तार रितीन उलोवया. आतां एक कॉलर आमच्या संपर्कार आसा. हॅलो हॅलो. नांव सांगतात की तुमचें? विनीता. विनीता. विनीता खंय ताव न्हू? आत्तूर तो. विनीता बाई आत्तूर. तुमी हाच्या पयलीं कॉल केल्लें आसा गे आमकां? वय केला सुमार दीस जाले. सुमार दीस जाले. प्रायज काय मेळ्ळें की तुमकां? वय मेळिल्लें त्या झाडा मस्त दीस जाले आतां न्ही. वय त्या जाला मेळ्ळें न्ही गी. वय वय आनी कारकोळ म्हळ्यार मस्त कोंकणी लोक जियमचो वस्ती करचो एक गांव न्ही गी. वय वय. आनी इल्लो फरक आसा. प्रादेशीक रितीन पळोवंक गेल्यार भास वापरची ती शैली आसा पळय त्या शैलीन जावन दी उतराण जावन दी एक 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 ल्हानसो फरक आमकां कारकोळकारा मध्ये. या कारकोळ म्हळ्यार त्या उडपीचो पाठ जाला आतां ऑलमोस्ट तशें आमकां पळोवंक मेळटा न्ही गे. वय वय वय. आनी आतां जाप कितें म्हण सांगा म्हाका. ऑप्शन ए मुट्टी. मुट्टी. तुमी मुट्टीच म्हणटात न्ही गे. वय वय. वय सुरू तुमी तुमच्या गांवांत सुरू काल म्हणटात सुरू काडच्या काल म्हणचे सुरू काल म्हणटात माडाक चडून सुरू काडचे आसा पळय सगळें म्हणचे ते गोत्त ना गे. आमच्या गांवांत सूर मुर्ची म्हणटात. ते मुर्ची म्हणलो वर्ड तो कोंकणीचो गी या मल्याळम तावण आयला गी या काली मुरुणी म्हणटात पळय काली मुरुणी म्हण तुलवेंत तशें थंयसर एक काल म्हणटात म्हाका एक दुबाव आसा. मे बी तो एक वापर बरो जावंक पुरो पूण तो कितले जाणांक अर्थ जाता म्हणून आमकां समजना. विनोदाबाई तुका देव बरें करूं कॉल केल्ल्या खातीर. हॅलो सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कात्री तावण कोण न्हू? सूरज उलयता. सूरज तूं एक सुमार तेंप जालो आमकां तुवें फोन करनासतना न्ही गी. वय हांव एका वर्सा पयलें केलें. कोंकणी कार्यक्रम हर एक कार्यक्रम राती 10 टीव्हीचेर येवची हांव घरा बसून पळयता कित्याक म्हळ्यार आमचीच टीव्ही. त्या वेळार म्हाका हे आमी दोगी सजरांक कोण पुरो कॉल करतात पळय तांची नांव करेक्ट म्हाका उडास उरता. आनी सूरज एका टायमार रेग्युलर म्हळ्यार हांव चिंता आदल्या सिजनांत रेग्युलर तो कॉल करतलो. वय वय वय. सूरज जाप कितें म्हणटाय? मोट्टी मोट्टी म्हणटाय गे. वय. दुसरे कांय तुका जाप एक म्हळ्यार ती काय म्हणटा सारकी ना म्हणून म्हळ्यार दुसरें कांय हाका संबंध जाल्लें कांय तुवें आयकलां की आतां गोबलो आसा थंयसर माल्टी आसा कॉप आसा. करेक्ट आन्सर ये मोट्टी. मोट्टी तर म्हणटाय न्ही गे. वय. आनी म्हाका तुमी हर एका त्यांच्या सवालांक म्हणजे जापे रेडी आसता तुमचे कडेन. सकाळी रेडी आसात गे तुका. तुका कशें सवाल खंयचे म्हणटा नेक्स्ट केल्लें तुका कशें तें समजालें? समजता म्हळ्यार आतां नेक्स्ट खंयचे सवाल म्हणून तुका कळीत आसा गे? ना ते कळीत ना म्हाका आन्सर कळटा तक्षण म्हाका पळयता तक्षण कळटा. म्हळ्यार तूं कोंकणी काल म्हणटा भास संस्कृती आचार विचार ह्या संगतेनी सवालां विचारल्यार तक्षण जाप दिताय म्हणून जालें न्ही गे. वय वय. बरें तुका मस्त देव बरें करूं अभिनंदन तुका. पळया ही जाप आतां सारकी ना गी म्हणून उपरांत थोड्या वेळानी कळटलें. देव बरें करूं सूरज. वय सूरजान आमकां संपर्क केल्लो आसा आनी हांव चिंता एका वर्सा पयलें ताचें आखरेचें कॉल हांगासर आयिल्लें. दादूच काय आसा परत एक फावटी ताणें हांगासर संपर्क जोडिल्लो आसा. आनी आतां आमी ह्या हप्त्याचे सवाल परत एक फावटी पळोवन येवया. माडयेची भिंगारी माडाचो कोंब तर इंदाचें कितें? माडयेची भिंगारी माडाचो कोंब तर इंदाची कितें? सोरो सोवरी रूख ताळें. सारकी जाप तुमकां कळीत आसा जाल्यार
तुरंत आतांच तुम्ही तुमची जाप आमच्या व्हॉट्सअप नंबर थंयसर आसा 9380043073 हाका तुम्ही धाडचे. कळीत ना तर तुमच्या घरच्या लागीं या शेजाऱ्या लागीं या कोणाक कोंकणी भास उतरां ह्या विशयान विशेष जाणवाय आसा तांचे लागीं विचारे तांची मजत तुम्ही मागयेत आनी जाता तितले बेगी ह्या हप्त्यांत तुम्ही थंयसर दाखोवन जेता नंबराक थंयसर तुम्ही जाप धाडची. दुसऱ्या भागांत हांवें एक सवाल विचारलें आसा आणि त्या सवालाक आतां सारकी जाप कितें म्हूण पळोवणी हो वेळ TV स्क्रिनीचेर तुमचे सवाल तशेंच जाप. सवाल आसले कापयेचो बुडकलो सोऱ्याचो ग्लास तर सुऱ्याचें कितें. सारकी जाप मुट्टी आनी कोणे पुरो आमकां संपर्क केल्लो तांणी सर्वांनी सारकी जाप दिल्ली आसा. सो सारकी जाप दिल्ल्या सर्वांची नांवां हांगासर लक्की बावलाक येतात आनी सारकी जाप दिल्ल्या सर्वांक हांव हांगासर अभिनंदन पाठयतां. आनी आतां आदल्या हप्त्यांत आमच्या हांगासर इनामां व्हरूंक आमचे विक्षक आयिल्ले आसात. इनामां विजेत जाल्ले हांगासर आयिल्ले आसात. तांची एक मोठी जालाक पळोवन येवया. स्टॅनी नोरोना बेलमांतावन आयिल्लो आसा. तशेंच मुखार मायोला एंजलोर तावन आयिल्लें आसा. आदल्या हप्त्याचे विजेत ते. ओके दोगां ही हांगासर आयिल्लीं आसात. विजेताक आमी देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पाठयता. आनी हांगासर आतां हो वेळ आसा तिसरे सवाल आयच्या एपिसोडाचे तिसरे सवाल कितें म्हूण आमी तो आयकून येवचो. TV स्क्रिनीचेर तिसरे सवाल. आंब्याचे तोर काजूचे फोक तर पणसाचे कितें. आंब्याचे तोर काजूचे फोक तर पणसाचें कितें. 4 थंयसर जापी दिल्ल्यो आसात. कडगी या पाणचुली भिकाण गुजो पांक. कारवार तावन प्रमीळ आसा भोव पयस तावन हांवें सांगलें तुमचो कारवारचो उल्लेख हांगासर केल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार उडपी उपरांत बडकाल होण्णावर कारवार अशें आमचो कोंकण प्रदेश विस्तारून आसा. आतां कारवार तावन हॅलो हॅलो नांव कितें सांगलें तुमी. प्रमिळा कारवार. प्रमिला कारवार. वय 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 कितें करता तुमी प्रमिला बाई. हांव घरांत आसा. घरा आसात गे. कारवाराची आतां केलें म्हणटा हावो कसो आसा कारवारचो हावो. कठीण दग आसा न्ही गे. हय आनी तुमी दायज वेळ TV तुमी कशे केबल नेटवर्काचेर पळयतात या इंटरनेटाचेर. इंटरनेटाचेर पळोवचें गे. ओके जायतो कारवार तावन लोक इंटरनेटाचेर आमची दायज वेळ TV पळयते आसा. कारवारच्या सर विक्षकांक हांगासर हांव उल्लेख करूंक आशेता तांकां मेन्शन करूंक आशेता. आनी तांणी तेमच्या सहकाराक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आंब्याचे तोर काजूचे फोक तर पणसाचे कितें. ताका 4 आन्सर हांगासर दिल्ले आसात. कडगी या पाणसुली एक आन्सर. दुसरे आन्सर भिकाण. तिसरे आन्सर गुज्जो. चौथे पांक. या 4 आन्सरा पैकी सारखे आन्सर खंयचे. पणसाची कितें कितें म्हणटात. पणसाची भिकाण. पळय गेले जाप आनी पिटे सांगता तुका. जाप म्हळ्यार ऑप्शन्स कडगी या पाणसुली भिकाण गुज्जो पांक खंयचे. पणसाची कडगी. कडगी वय कडगी या पाणसुली म्हणटा गे. वय 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 तूं जल्मोन व्हड जाल्ली सगळी कारवारांत सगळी या तूं मँगलोर तावन उपरांत कशें काजारांनी जावन तशीन गेल्ली. हांव मँगलोर व्हड जावन कारवार काजार करून कारवार आयल्या. वय गे मँगलोर खंय म्हणटा गे तुजो गांव खंय मँगलोरांत जल्म गांव. मँगलोर जल्लीगुड्डे. जल्लीगुड्डे हांगास आमच्या लागसर आसा तूं न्ही गे. वय आतां तुवें दिल्ली जाप आसा कडगी या पाणसुली. पळया सारके आन्सर कितें म्हण तुमकां उपरांत कळटलें. आतां दुसरें आमचे कॉलर कितें म्हणटात पळया. देव बरें करूं. मोगार नाडतावन मारिया आसा. मारिया बाई नमस्ते. मोगार मारिया काळें करताय. 5th स्टँडर्ड. 5व्या क्लासीन शिकताय न्ही गे. वय आनी तूं कोंकणी प्रोग्रामां दायज वर्ल्डर्स आमची येवची सगळी पळयते आसताय गे. वय तशें आतां जाप कितें सांग. कोण आसा तुका हेल्प करूंक तें कुमो करूंक तुका कोण कुमा करता सांग पळया. तांची नांवां सांग एक पुटी. कोणी ना गे वण्णे कोणी नातार वण्णे कोणी आसल्यार बरें आमकां तांची नांव एक पुटी आमकां मेन्शन केल्लें बरी जाता. नातल्यार तुज्या सुस्तकी तुवें आतां आन्सर सांगीत. जाप कितें म्हण सांगताय. कडगी
ये कडगी या पाणसुली म्हणचे गी ओके तुवें सांगिल्लें आन्सर ते सारकें ना गी म्हूण इल्ल्या वेळान कळटलें जायते दे बरें करूं ओके मुखलो संपर्क हांगासर आसा हॅलो जोशल आमकां एक जोशल आमचे सिंगर जोशल वय वय आनी एक आतां आमचें आमी दोगी शेजाराक निरंतर म्हणल्यार बरी हें करचें कालें कॉल करचें जोशल न्ही गी वय जोशल कालें करता आसाय 6th स्टँडर्डांत आसा 5th स्टँडर्डांत आसाय ओके ओके व्हेरी गुड आतां तूं 5th स्टँडर्डांत आसून कोंकणी सवालांक जाप दिता आसाय न्ही गी तुका अभिनंदन आतां जाप कितें म्हण सांग ऑप्शन ए ऑप्शन ए कालें म्हणटाय सांग पळय आतां एक पटी कडगी आं कडगी कडगी आनी सगळें वाचतें कडगी या पाणसुली हां तुका ते कोण कुमा करता मम्मी मम्मीचें नांव सांग ज्योती ज्योती गी हां ज्योतिबाई आमकां कॉल करता न्ही गी आज ज्योतिबाईन कॉल करूं ना आज जोशलकारना कॉल करयला सो ज्योतिबाईक अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक कोंकणीची ती माहिती ती दिते आसा कोंकणी कार्यक्रमां पळोवंक ती प्रोत्साहन दिते आसा ज्योतिबाईक मम्मीकी हांवें अभिनंदन म्हळा म्हण सांग जायते ओके ओके दे बरें करूं हॅलो हां नमस्कार नमस्कार कोण उलयता आसा प्रीती काटेपल्ला प्रीतीबाई होय होय काटेपल्ला तावन न्ही गी होय होय वय तुमकां कृषी आनी काय आसा गी कशी ना कृषी ना न्ही गी काटेपल्ला वय काटेपल्ला म्हळ्यार कृषी आसता पूण कृषी म्हळ्यार चड फॅक्टरीज वाडे गांव न्ही गी तो कितें इल्लो लोकांची काय म्हणटात घरां चड आसतो गांव थोडे कारखाने आसतो गांव फॅक्टरी आसतो गांव न्ही गी होय होय वय तशें आनी घरा दायजी वर्ल्ड टीव्ही आमी दोगी सजारा कार्यातून निरंतर पळयते आसताय न्ही गी वय आमी सदांय पळयता वय सक्कड कोंकणी कार्यक्रमां पळयते आसाय आनी आतां पूर्वा शुक्रार आमचे एक विशेष कार्य संगीत रियालिटी शो सिंगींग रियालिटी शो आमच्या टीव्हीचेर आरामजामचेर आसा खबर आसा मग तुका वय वय गत आसा वय आमी MTG म्हणलें मुजोवतालो गायतलो म्हणलें रियालिटी शो थोड्या वर्सां पयलीं हांगासर चलयलो आसा ताच्या उपरांत आमी MTG गल्फ एडिशन म्हणलं एक कार्यक्रम चलयल्ले आसा ताच्या उपरांत एक गॅप काण घेवन परत आमी एक वडांच्या सिंगींग रियालिटी शो हांगासर येते आसा आनी परवा शुक्रार तावन आमच्या विक्षकांच्या गमनाक शुक्रार तावन हर एक शुक्रार राती 9 वरांक हांगासर तो प्रसार जातलो आतां प्रीतीबाई आन्सर कितें म्हण सांग आन्सर ये वाचून सांग नांव ते सांगा की कितें म्हणून पाणसोली कडगी या पाणसुली न्ही गे पाणसोली ओके ओके दे बरें करूं बंटवाल तावण आमच्या हांगासर संपर्कार नॉर्बर्ट आसा बंटवाल तावण हॅलो 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 सर नॉर्बर्ट सर उलयता सर बंटवाल म्हळ्यार खंय फिरगज खंयची म्हण सांगतात गी आमकां बांबेली बांबेल जाता न्ही गे वय 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 कितें करता तुमी आमी हिंगा कृषी कृषी सो तुमकां ह्या आयच्या सब्जेक्ट आसा पळय आयचो विशय आसा पळय ह्या विशयान विशेष माहिती आसा म्हण चिंता आसोंक पुरो न्ही गे पणसा रूख आनी आसात पणसा रूख आसात आंब्या रूख आसात वय आनी हाच्या पयलीं आमी सवाल विचारले आसा काय म्हणटात कासवा विशयान तो कासवय तुमी पळयल्ले आसात वय सर ओके जावं दी आतां तिसऱ्या सवालाचे जाप कितें म्हणटात तुमी कडगी सर कडगी म्हणटात न्ही गे कडगी आपण कोळी कडगी आपण दोन्ही शब्द वापरता की तुम्ही एकच शब्द तुमच्या गावात कशे वापरतो कडगी म्हणजे की म्हणसुली म्हणची आम कडगी मात म्हणची वय गी बिकान म्हणनात गी बिकान पण सध्या घऱ्यान भितर असता सर वय तर गुजो गुजो माहिती निश्चयान करता तिथे दाडा म्हाका टोटल कन्फ्युजन हांगा कितें म्हळ्यार प्रायवेटान अशें एक सवाल ताका म्हळ्यार ऑप्शन अशें दिल्यात की म्हाकाय सारकें ते जाप कितें म्हळ्यार म्हाका कन्फ्युजन उदेला सो तुमी थरो आसात कडगी या पाणसुली म्हणटात न्ही गे वय सर ओके दे बरें करूं नॉर्बर्टा वय आतां इतल्यार तिसरें सवाल हांगासर विचारचो वेळ संपलो पूण ताच्या की पयलें ताका जाप दिवचे पयलें हप्त्याचे सवाल परत एक फावटी पळोवन येवया माडयेची भिंगारी माडाचो कोंब तर इंदाचें कितें सोरो सौरी रूख ताळें सारकी जाप कळीत आसा जाल्यार तुमी आमच्या वॉट्सअप नंबराक थंयसर तुमची जाप धाडची वॉट्सअप नंबर आसा 9380043073
आनी आमच्या कार्या विशीं कितेंय तुमकां अभिप्राय दिवंक आसा तर या तुमकां कितेंय माहीत या कोंकणी भाशे विशीं कोंकणी संस्कृते विशीं तुमकां कळीत ताची जाणवय आमचे संगी वांटून घेवचे तर थंयसर आमची ईमेल ID आसा तशेंच आमचो कार्याचो संयोजक आसा प्रवीण तावरो ताचे मोबायल नंबर थंयसर आसा ताका तुमी संपर्क करचो. आनी आतां वेळ आसा आयच्या तिसऱ्या सवालाची जाप कितें म्हूण पळोवन येवचो. जाप कितें म्हूण आमी पळोवन येवया. आंब्याची तोर काजूचे पोक तर पणसाचें कितें कडगी या पाणचुली आनी कॉल केल्ल्या सगळ्यांनी हीच जाप दिल्ली आसा सर्वांक हें कळीत आसा म्हणून जालें. सो हांची सगळीं नांवां आमच्या लक्की बावला भितर गेल्लीं आसात आनी आतां लक्की बावला तावन विजेतांक विंचून काडचो वेळ आसा. सो आतां आमी आयच्या ह्या अंक्याचे विजेत कोण म्हण आमी आतां पळोवन येवया. पयलें आसा युनिटी हेल्थ केअर हांचे हेल्थ कार्ड मेळचें आसा म्हळ्यार 5,000 रुपयांचें एक हेल्थ कार्ड आमच्या कुडींत सगळे कुडीचे सगळे चॅकअप थंयसर तें कार्ड तुमकां मेळ्ळ्यार तुमी थंयसर युनिटी हॉस्पिटलाक वचून कर येता आसा आनी ते भलायकी तपासणी करचें हेल्थ चॅकअप करचें आयच्या दिसांनी चड गरजेचें म्हणटात आनी युनिटी हॉस्पिटल आमकां ह्या कार्याक विशेश सांगात दिते आसा. आनी हे विजेता आसात कोण हांगासर आसा मारिया मोगार्नाड ह्या युनिटी हॉस्पिटल हाचे हेल्थ कार्डाचे विजेत जावन आसात. सो मारियाक आमी अभिनंदन पाठयता. आनी आमचे दुसरे पोषक आसात मानसा वॉटर पार्क हाचे कुपन विजेत कोण म्हणून हांगासर आतां आमी पळोवन येतलो. प्रमिला कारवार. सो कारवार तावन प्रमिलाक हें इनाम येता आनी जल्लीगुड्ड्याची तिची जल्मागांव जल्लीगुड्डे म्हणून तिणें सांगिल्लें आसा. सो नेक्स्ट टायम कोळाराक येता आसतना कारवार तावन जरूर तिणें हांगासर मानसा वॉटर पार्काक कुटुंब समेत भेट दिवची. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन प्रमिला कारवार. ला केणीस आमची केक आसा केक हाऊस आसा. सो हाचे विजेत कोण म्हणून आतां आमी पळोवन येवया. सूरज काद्री एका वर्सा उपरांत ताणें हांगासर संपर्क केल्लो आसा सारकी जाप दिल्ली आसा आनी ताका ला केणीस केक ताका थंयसर मेळटे आसा. सो सूरजाक अभिनंदन. आनी ताचे उपरांत आसा आयडियल चिकन हें इनाम येता विनिता आत्तूरच्या विनिताक हें इनाम थंयसर वेते आसा. अभिनंदन विनिताक. आनी रॅक्झीन सेंटराचें एक इनाम आसा ह्या कार्याचे आमचे विशेश पोषक ते जावन आसात. सो हें इनाम येता जोशल कैकंबा सडावत मम्मी कॉल करता आसा ज्योती आज जोशलान कॉल केल्लें आसा 5वी क्लासीन ते शिकते आसा. सो जोशलाक रॅक्झीन सेंटर हांणी दिवचें एक आकर्शक इनाम हांगासर फावो जाता. आनी 11चें इनाम आसा तें कोण म्हण आतां आमी पळोवन येवया. थोड्योश्यो चिठ्ठ्यो उरल्यात हांगासर. रॅक्झीन विटेक हांचें इनाम येता जास्मीन आमेंबल. सो जास्मिनाची फर्स्ट सेम एग्जाम आनी परत जाली. सो पुसत्यान ताणें हांगासर दैजी वडलाक येवचें आनी विटेक हांणी दिवचें तें कुपन गिफ्ट कुपन हांगा तावन व्हरचें. सो मोगाच्या विक्षकांनो आयच्या ह्या कार्यांत आयच्या एपिसोडांत कोंकणी उतरांची ग्रेस्तकाय कोंकणी उतरां ह्या दिशेन आमी हांगासर सवालां विचारलीं आसात आनी तुमी जायते जाणांनी आमकां उलो करून तुमची जापी हांगासर दिल्ल्यो आसात आनी तांतूं थोड्या जाणांक इनामां मेळ्ळीं आसात. सो इनामां मेळ्ळ्या सर्वांक अभिनंदन पाठयतना हांगासर आमकां कॉल केल्ल्यांक उलो केल्ल्यांक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या बुधवारा परत नव्या एका विशया सवें परत हांगासर तुमच्या सांगाता आमी येतलो. तेदो लागून सर मोग असो निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दैजी TV 24/7. देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा गेली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा